आमच्या काकुळ दरा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू लोक आमच्या जागीला पदवी तुझी भक्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दलिया सगळ्या पृथ्वीच्या रसाला तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोबे आसू मोगाच्या बाबा पयल्यानो देवा दिन चल्ल्या डेनिस पिंटो 66 वर्सां हाच्या उडासाक म्हयन्याचो उडास जावन मागणी आमी करता तशेंच ताची पत्नी हेलेन पिंटो हांचो वर्साचो उडास आमी करता आनी तांचे पसून आमी मागणी करता आमकां सांजुवांव उडास करता आनी म्हणटा आमचे पसून सर्गेच्या रासांत मागणी करूंक देवान जेजू क्रिस्ताक वेंचून काडला आनी सुमी म्हणटा म्हाका वळखूच्या हर एकल्या पसून सोमी हांव मागता संवसारा पसून हांव मागना सोमयाक मोगाचें जावन जियेल्ली ही आमचो भाव आनी भयण सर्गेच्या रासां सोम्या सांगता सदांच आसूंक कारण समचे खातीर जेजूस तांचे पसून मागणें करता म्हणलें बुजवणेचीं उतरां आमच्या मतींत आमी दवरुया डेनिसाच्या आवयकय जुलियान पिंटोक तशेंच ताच्या बाबा भयण्याक अलेक्स जसिंता फेल्सी सिरिल लॅन्सी आनी रिटा हांकां आमची बुजवण जावन आसा तशेंच हेलेनाच्या आवयक स्टेला डिसोजा पळकूंचे हांकांय आमची बुजवण जावन आसा सोमयातय आमी हांगासर मागणी करूंक म्हूण आयल्या आनी वर्ते मागणें जावन आसा जेजूचें हे मिसाचें बलिदान हातूंत खरेपणी वांटेली समच्या खातीर आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां मोव भरलो जगून हांव सरून संता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसून म्हज्यो सदां उपकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक तुमकां मोव भरलो म्हज्या खातीर आमच्या सरस अपराधा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Krista
हालेलुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागरू आनी भाग्यवंतां सुखाचो संदिरे. डेनिस पिंटो आनी हेलेन पिंटो आमच्या भाव भयणीची उडासा केमिसाचें बलिदान आमी भेटयता. विनाशी जिवितांच्या बास्पदांतलो तांकां तुवें सोडून तुमच्या विसलेल्या संगता ससनाच्या सुखांत वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमोरी फात करूं दी. तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता रजवड चलयता सासनाच्या ससनार. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेसूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्थान घेतलें. तोवळ त्याच मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेनान. तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. त्याच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे आमी एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे मदलें सैम क्रिस्ता सांगता आमी कुर्सेला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासूनतलो सुट्टा आनी क्रिस्ता सांगता मेलो जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जिवंक पावतल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जाला. तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. देवाचें उतारें. देवाचें वडोवपाय. Servis permusabus van tus musutario Servis formosos van tos Servis permusabus van tus musutario Her gona gawe bing sai Servis perusumuja jivita soada Her gona gawe kaposai Servis formosos van tos एक उपकार हांवें सर्वीस परा लागीं हांवें मागला आतांय तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वीस पराचे गरी हांवें पिडार करूं सर्वीस पराचीच सुवादीक पोवन साकून ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजून घे Servis formosos
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजू हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजूक पळोवन मारतान म्हळें, सोबिया तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो, पूण आतां जाल्यार ही देवा लागीं तुवें मागलें सकड देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो बाबू जिवंत उरतलो. मारता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुना जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांव जो पुना जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो स्वस्नाक मरसो ना. हेत मू सत मानताय मू. तिणें जाप दिली, पळय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सत मानता. देवाचें पूत वाकडी तुका क्रिस्ता. हांव पुनर जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत मानता तो सासणाक मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरसो ना. हें तूं सत मानताय गी. मारता म्हणटा, वय सोमिया, हांव सत मानता. जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जीव. मकळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत त्या मरणांत बरवसो म्हणलो आसा. बरवसो ना जाल्यार जिवितांत अर्थ ना आनी मरणाक अर्थ ना. फाल्यां म्हाका म्हजें जिवीत बरें जातलें, म्हाका बरें मेळटलें म्हळें आशेवन चिंतून आमी जिवीत जियेता. हांवें खंयच्या वावराचेर देवाचो बेसांव म्हाका लाभतलें म्हळें चिंतून आमी वावर करता. म्हाका देव भलायकी दितलो म्हूण चिंतून भलायकी फाट जाल्या वेळार देवा कडेन हांव मागतां. म्हज्या संबंदांत मनास्ताप आसल्या वेळार हो संबंद बरो जातलो म्हूण बरोबशान रावता. संबंद बरो करूंक हांव आशेतां. ह्या संवसारांत आसा तशें तर सरकारी तशेंच आसतलें. आमचें जिवीत पुनर्जिवंतपणाच्या बरोबशान बरयल्लें जावन आसा. एका काल्पनीक घडीत आमकां आनीक हो अर्थ समजूंक कारण जाता. सेमेस्त्रेक आमी मस्तपटी भेट करता आमच्या मोगाच्यांची आनी मोगाचो कुर्तो जावन थंयसर फोंड आमी बांदता. अशें एकलो सेमेस्त्रेची भेट करूंक गेल्लो आनी थंयसर बांदिल्लो एक फोंड आसलो. त्या फोंडांत हांव एक सोबीत धोबें लिल्ली फुलो थंयसर आयिल्लें. कशें आयिल्लें म्हण आमी नेणाव. तातूंत बी पडुल्लें जायसय. फोंड बांदता आसतना फुलां थंयसर दवरतात. ताचें बी भितर आसलें जायसय. तें बी कितलोन तें भितर येवन भायर इल्लोसो जागो आसलो जायसय तें भायर आयिल्लें आनी थंयसर तें सोबीत अशें वयर पळोवच्या रितीर तें लिल्ली फूल आसलें. एक कवी तसले चिंताप आसलो तो मनीस हें पळयता आनी तो नियाळ करता. ह्या फोंडा भितर कुसोली कूड आसा ती दांपल्या. एका तरान संवसारी जिवीत तें जावन आसा. आमी सगळी कूड सोडून आमी बेताव आनी भायर हांगासर हें सोबीत लिल्ली फुलो तें म्हाका पळय, म्हाका काण घे आनी देवाक पळोवंक हांव आशेता म्हणून वयर पळोवन रावला. एका रितीन पोडांत कुसड्याची ती कूड आनी भायर सोबीत परसळसो ओत्मो. तो ओत्मो देवाक थान येता, देवाक लाल येता. हें एक काल्पनीक घडीत आनी हांगासर हें सोबीत लिल्ली फूल जावन आसा आमचें आत्में. ह्या संवसारांत आमी केल्लें बरेंपण बरोवशान रावलें तशें जाल्यार आमचें जिवीत तें देवाक भेटोवंक राखून रावता आनी देव तें स्विकार करूंकय तयार रावता. असलें बरोवसाचें जिवीत आमी हर एकल्यानी जिवूंक आसा म्हणलो संदेश हाचें वासप आमकां दिता. जेजो म्हणटा हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपणानी जिवीत. जो कोण म्हाका सत मानता तो सासणाक मरसना म्हणून मारताक विचारता आसतना
मारता वडा बाबडता आनी बरोवशान म्हणटा वय सोमया हांव तेर सतमंता तूं कितें सांगता इथे हीच जाप आम्हा सर्वांची ह्या संवसारान जीव तेलांची जावन आसा एक दीस आमी त्याच पुनर्जीवन जेदो सांगता आमी सासणाक जियोंक लाले थावू आशे थावू ताका जाय जाल्यार जिणी आमी जिये थावू आनी ह्याच बरोवशात आज आमी मागोवंक आयल्या डेनीस आनी हेलेन ह्या आमच्या बाबा भयणी पासत ही ह्या संवसारांत त्याच पुनर्जीवंतपणांत त्या बरोवशांत ती जियेल्ली सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत ती आसली म्हळ्यार आमी जाणाप आनी हो बरोवसो ताचें जिवीत सफळ करूंक ताणें प्रयत्न केल्ले तो आनी जायते दान धर्म केला म्हणलें तुमी जाणात आनी हें दान धर्म जावन आसा परत बरोवसाचें जिवीत तो कांय जाणां मस्त जिवितांत निमाणें पिडेन ती व्हडली कश्टाले म्हळ्यार आमी जाणाव आनी ह्या कश्टां सयत पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो ताणें व्यक्त केला आनी आज हे कितें ती आशिल्ली देव तांकां देव दी म्हणून मागोवंक आमी हांगासर आयल्या तर तसो बरो देव ताचें बरें जिवीत स्विकार करून दी ताणें केल्लें दान धर्म स्विकार करून दी ताणें काडिल्ले कश्ट मिनत स्विकार करून दी आनी तांकां ह्या सबीत फणांत भायर आयिल्ल्या सबीत लिल्ली फुलां बरी देवाक ती पळोवन दीत आनी देव त्या लिल्ली फुलांक स्विकार केल्ले बरी हांचे आत्मे देव स्विकार करून दी तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा तर देव तांकां आमच्या मागण्याच्या बळान तांकां नितळ निर्मळ करून दी आनी सांगाताच आमकांय त्याच पुनर्जीवनपणांत जिवनचे भाग तसो बरो देव फावो करून दी म्हणो आमचे पासोती आमी मागया आमची मागणी आमची ते सवा सरेस्पर आमच्या बापा मुखार आतां आमी दवरुया बापा पुयत सभेन निस्वार्थी सेवा भेटोवन तुज्या राजान विशय घेवच्या सर गवळ्यांक येजकांक आनी धार्मिकांक तूं सस्नाचो विशय दिवन मागता तूं आमची जवा बापा आमचें प्रार्थना आयक बापा आमच्या फिरगज कुटुंबांत तुजेशी आयिल्ल्या सर सान्यांक सस्नाचो विशय आनी सर्गींचो संतोश दी म्हूण मागता बापा वर्सां आदी आनी म्हयन्या आदी मरण पावलेल्या आमच्या भावा देनीस पिंटो आनी भयण हेलेन पिंटो तांकां सस्नाचो विशय दी आनी तुजो दैवी प्रकाश पळोवचें भाग फावो कर आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक तांचें दूख निवराण तांकां बुजवण दी म्हूण मागता बापा बापा विविध पिडे वरवीं अवघडा वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं ओळोळच्या सर आमच्या भाव भयणींचेर तुजी काकुळतीची बेसांवां वोत म्हूण मागता बापा पिडेस्तांची सेवा करच्या सर वैजांक तांच्या सहायकांक उदार मनान सेवा करचें भाग तूं फावो कर म्हूण मागता आमची खासगी ते सभा सुमया मुखार दवरुया देवाचें जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या उरिल्ल्या सांद्यान सोयी आमी उडास काडया सर्गींच्या भोव मुखार बापा ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक सर्गींच्या तुज्या रासांत तूं व्हरू आनी आमकां सुमेस्तांक फुडल्या जिवनाचो बरोवसो जोडून दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया मरी फाते आमेन पान 102 102 C20 दुसरें चरण Reclamação, Cristo.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली महिमेक आमच्या लेखा सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेश्वरा, डेनिस आनी हेलेन तुझ्या साकरांच्या मरणाच्या वार्षिक आनी म्हयन्याच्या दिसाक आमी तुका तांकां ओपून दिता. ह्या फारीकपणाच्या आनी वाकण्याच्या यजना मरिफात तुज्या भक्तां बराबर ससनाक तुका वाकणूक दयाळपणी तांकां वरमून आमी कालतेपणी मागता. तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेश्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुका आमी दिन वसूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू मरिफात आमकां बागी पुनर्जिवीत असो बरवो सोवू देलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेश्वरा, तुज्या बावर्ताचें जिवीत सरणा तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता. सर्गार ससनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गेच्या सरदळ बरा संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायन करता. बापा, बरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीने कस म्हणून सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नोव्यान दिन वसलो. ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बोगसाना मेळच्याक
तुमचे बसून आणि सोमेस्त मनशां बसून ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Babortaso gutami pergeduya. Jesu jiwa Jesu बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सुरमळेचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोंपतले आमा समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा आनी चाकरणीची काकूट कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच तांचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सोमेस्त बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे माये सांगाती ती सपती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोतवेदार बापा संबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरबंदराची आचना मनान घेवन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्या मुशिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीं पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आमकां निवार. आमेन. सरेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सगळेचे बाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शारत रेखतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर्व आकंतांतली वाटय. कित्याक रागवरती बोगळी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताची दिश्ट घाल. तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकत्वान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाकी. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे संसाराचे पाप लाडले
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी जावन जावं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवन तुवें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पान 142 142.
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा डेनिस आणि हेलेन, तुझ्या साखरा आणि साखरणीपासून आम्ही भेटलेले हे बलिदान आणि आमची मागणी दयेन मानून घे. तुझ्या काकुळतीने तांची पातकाची सोर कथा दोन खाड म्हणून आम्ही मागताव. तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेश्व तुमचे सोबे असू. तुमचे सोबे असू. सपदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचोनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. पान 389 389. देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची नावी आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.
ओके न्ही. सदांच रावता सर्गीच्या घरा हांव सदांच मेळता जेजूच्या घरा हांव थंय जियेता ससनाच्या काळाक हांव जियेता ससनाचे जिवेत हांव जियेता ससनाचे जिवेत हांव जियेता. हांव संतोष पावता सर्गींच्या राजा हांव सुख थंय भोगता बापाच्या गोपा हांव शांती जोडता जेजूच्या आंगणा हांव स्तुती करता आंजांच्या मेळा. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी भाऊ बहिणींनो आमच्या बहिणीचो मदनाचो उत्सव सोहळा आसता कलंगबाईचो तशेंच सपती डेनीस तिच्या मदनाचो म्हयन्या सोहळा आसता तांच्या आत्म्याक मिसाचें बलिदान भेटोवन तांचे पासत मागोवन तांच्या समाधी बोवार आमी हांगासर हजर आसा. आमचो भाव आनी भयणी ह्या संवसारांत देवाची जावन जियेल्ली आमी जियेल्यारी आमी मेल्यारी सोम्याचें जावन आसा म्हणटा सांगपाव तशें सोम्याचें जावन ती जियेल्ली जिवितांची संगतपण आनी मदनांची तांचे संगतपण पर्यंत ह्याच पदान दोगांच्यो थोडी विशय दितात. तांचो परत उडास करया तांच्या जिविता पासून देवा गरजां दिल्या जिवंत आसलेल्या तांच्या कुटुंबादारांक आमची भुगवण पटोवया आनी ह्या भावां भयणीचो आत्मो सलबार जावन दिवन मागया. एक आमचे बापा एक नमान मेळटन बापा तांच्या आत्म्यात असो आमी भेटोवया. आमचे बापा नमान मरिया कृपेन बरिले समिती तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे इंजिजो
बापाक आणि पुताक आणि पवित्र एकंटे बापा एक नमान रेकन बापा हांगासर या निकेत जाग्यार विशय घेवच्या सर आमच्या भवाच्या बसत आमच्या कुटुंबादारा बसत भेटप आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सृगा जाता तशी संवसारांत तुले सुंदर जे सांगत आसा ते भितर तूं सदैव मन सदैव पॉल तुजे कुशीची अंगी सगळींच्या मोगाल बापा आम्ही दोघार गणिता आमच्या भावा बहिणीच्या जिविता बसत हलन पिंटो डेनिस पिंटो या संवसारांत पती जावन ती जियेली या संवसारांत तांचें जिवीत तुका मिसळून ते करून तांणी जियेल्यान आनी हो संवसार सांडून तुजे सत्सींची आयरान जे जिवीत तुवें तांकां दिल्लें तें तुज्या हातींत आनी फाटीं गेलें असोच मग तुमचे समोर आसा येपणान विशय घेतात मोगळा जेजू ह्या आमच्या भावा भयणी सत्मी सरवार कर सगळीचे सूख तांकां पळोव कर ह्या संवसारांत आसतना तांच्या मनशापणाच्या सिंगी कसकट केल्ली कसलीय पातकां आसल्या ती माफी करी आमच्या मागण्याचो फळ तांकां पळोव करी तांचे आत्मे सरवार कर सगळींचें सूख तांकां पळोव कर आनी सगळीं जावन तांच्या कुटुंबादारांची बरें मागोवन दवरली आनी तांच्या फंडा बरोबर उबे रावन मागणे खातीर आमकां समेस्तान ह्या संवसारांत तुवें जियोंक फोव केलाय आमच्या जिविताची फुडलीं वर्सां तुजो आनी केल्याचो मोगकन जियोंक बरी जिणी जिवन बरें मन मरोंक पाव कर आनी मरण पावले आमच्या भावा भयणीक आनी ह्या रिकेर जाग्यार विशय घेवच्या समेस्त बावटाच्या आत्म्याक ससनाचो विशय उलोवपाय तांच्या आत्म्या सरवार कर तूं जियेता रास करताय ससनाच्या ससना कर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपुता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या रिकेर जाग्यार आपलो आशिर्वाद घालून दी जाना आसा एक रास जाना देवाच्या कापुरती समाधान विषय घेऊन दे बापाचे हांगा आदर आसलेली दयेकरन इगर्जेच्या मिनिवांक हांगा मेळटात मुखेल कुटुंबातर्फे विनंती कर तुजी खुशी जावं तुजी खुशी
ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या ससनाच्या बापा जीवित तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले जाये पीडा तुवें केले आवय बापाय दीव पोस म्हजो केलो कुडींत म्हज्या येवन
जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें देडे देवाचे सेड आणि सेड मोलाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससना देवाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससनाक देवाचे जीवित देणे देवाचे सेड आणि सेड मोलाचे
सोसराक ताणें हाडलो ताच्या योजनान हांवें स्विकार केलो ताका हास्त्या तोंडान पूण वेगळा सारी जालो थोड्याच त्या काळान जिवीत देणे देवाचे चड आनी चड मोलाचे जिवीत देणे देवाचे चड आनी चड मोलाचे आवय बापायक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो म्हाका संवसाराक हाडलो जिवीत जोडले हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आवय बापयक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो मोगत्यानो देवादी सर्वे आमचे भाऊ डेनिस आणि आमची बहीण हेलेन हांच्या आत्म्याक शांती मागो विसाचे बलिदान पेटोवन तांकां निजे केल्ल्या कार्याक वचून तांचे खातीर मागो परत हांगासर सांगता मेळ्ळ्या एका म्हयन्या आदीं भाऊ डेनिस देवाच्या आदीन जालो आनी एका वर्सा आदीं आमची बहीण हेलेन डेनिसाची पत्नी ती देवादीन जाल्ली आज ताच्या कुटुंबाची मोगाची वाडेकारां आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या ज्या वखदार हांगासर कुटुंबान आसा केल्ल्या माया मोगाच्या जेवणाक वाटेली जावं सांगता मेळ्ळें आसता आमचे मले हांगासर मराठी बाब एंड्रू डिसोजा बोल्ल्याचे ठिकाण बापूट आमचे मले आसात एक मागण्या विधी सोडून वरतले ते करून तांकां आमी सांगात दिलें मराठी बाब एंड्रू डिसोजा मोगाचेनो हांगासर आमी हजर आसा एक बेटी करून बसा आमच्या भावा भयणीचो पती गोवायन ह्या संवसारात जीव तीच तांकांच एक कुटुंब जावन देवादीन जाल्ल्या तांचे पासून मातोपणी आयल्या सबातना आमी वर्सा पयले देवादीन जाल्ल्या हेलेनबायच्या वर्सांच्या वेळार सांगाता मेळ्ळ्या म्हयन्या आदीं देवादीन जाल्ल्या डेनिस बाबाच्या वर्सांनी सांगाता मेळ्ळ्या आनी आज परत वर्सा उपरांत दोगांय सोडा आसतात हेलेनबायचो वर्सा सोडा आसतात आनी डेनिस बाबाचो म्हयन्या सोडा आसतात ताच्याच दिसाचे बलिदान भेटो ताचे खूब मासा खाता तो वेळ पसून आमी हजर आसा डेनिस देवादीन लुईस भेटलो आनी ताच्या आवय जिवंत आसा तेन्ना भेटलो जुलियाना भेटलो आनी त्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी वांगड सगळ्यांचे केले
त्या घटना बापू येऊन सुद्धा बरेच झाला आणि भुरग्यांपैकी मालगोटो डेलीस सरून एक महिनो जाता दोगांय जाणांक कोविडान काम करनासली आनी जायत्या जाणांकडे कुमो केल्या बांबरोली करता बांबरोली खूब हात ताणी दिला त्या त्यांच्या बऱ्या करण्याची ना सर्वेस प्रोजेक्ट तांकां दिवची आनी जिवंत सुद्दां त्या त्या गांवांपैकी तसो सर्वेस प्रोजेक्ट आमी मागले मरण आमच्या सुत्राक आसा आज आमी आमच्या भावा भयणीच्या मरणाच्या दिसाक 1000 एक दीस आमच्या दिसाक आनी एक 1000 आसतलो आनी सगळीच मागण्या बी सत्य ही वाचता हे सत्य आमी मानून घेतले केदार आमी भावाच्या भयणीच्या मरणाच्या दिसाक 1000 जाता आमचे मरण आमच्या दोळ्या मुखार दवर आमी बरी जिणी जेवून प्रयत्न करी जाय देवन आज त्या आमच्या भावा भयणीक सस्न विशय आमी मागया देव तांच्या सस्नाचे सूख दिवं दी तांच्या जिणयेंत ताणें केल्ले कसले पाप आसा तांकां माफी करून दी सगळ्या तांकां सस्नाचे सूख करून आमी समेस्त रजत मागया तशेंच तेरेजमाच्या मुखेस आवय विजयना बेटो तांचे सगळे भावा भयणी आमी उजवान पडयता हांगासर पॉल सिक्वेर आसा खूब म्हाजो सांदो जेनिसाच्या बाबाची पती ताची भयण जावन आसा त्या मोगार त्या सगळ्याक आनी हेलेन बाय म्हज्या आमी सेरे जावन आसा आनी हांगासर येवन जेनिसाचें बलिदान तेजें भेटयलें भेटयलें आनी ह्या श्रद्धांजली कार्यात भाग घेत आसतना परत तांचो उदास करया देव तांच्या दया करण्याची नाम सगळ्या तांकां दिवची तांच्या कुटुंबादारांक ती बरें मोठो बरें दी आमी मागणी करचे आमच्याच कास्ट मनशांकडे ती सरकार आसा आमचे वचूचे विनंती करता हांव बरोबर तुम्ही एक दीस आमी उबी रावया आनी भाव भयणी सस्नाचो विशय मागया देव तांकां सास्ती सूख दिवं मागया मागया संगीता मोगाळ बापा भक्तांचो एक तास आमी पात घेता त्या भक्तांच्या एक तरात आनी तांणी ह्या संवसारांत आशय तेंचें जिवीत आनी आमी आशय नाश तेंचें जिवीत तांकां पळोवंक सर्व जावन दी तांचो शाश्वत निवास ह्या संवसारांत त्या कुटुंबादारांक आमकां बरें करता सस्नाचो विशय आशिर्वाद आमी मागया समेच्या बड्यान बरी तुका हाडली समान एक पेरुरले समीर जे सगत आसा श्रेय भितर सुदे रिपोर्ट
शुभेच्छा कुटुंबाच्या तर्फे तुमकां शुभेच्छा बोलो दीस मागता खूप कारण एक ल्हानशें श्रीतांजली तुज्या भावा तुमच्या सगळे शुभेच्छाच्या तर्फे हांव तशें करूंक आशेता काही मुलांचा लोकांच्या पुस्तकांत बरयल्लीं उतरां अशीं आसात पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणें दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक ताच्या कुशीन बसून आसल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोंबार म्हळें आब्राम बाबा म्हजी वीट मोदची हांगा ह्या उच्याच्या आकड्या वळवळटा लाजर आपल्या पोटाची ते बिटी उदकान कर म्हजे जीव जड करीशें ताका हांगा धाडटा पूण आब्राम ताका साप दिवन म्हणालो पुता तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजरान दूख आनी कश्ट भोगले आनी आजो तूं आतां उगडास कर तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं तें वळवळटाय पळय हीं उतरां वाचतना म्हाका कितें तातूंतल्यान येवन येसू उगडास आयलो तांच्या लोकांच्या जिवनांत सुख उणें आनी कश्ट आनी दुख चडत आसले तांच्या जिवनांत सुमार काळजा भितर कश्टाचे दुखाची ही आसली पयले तर तांकां भुरगीं नासली तांच्या तांकां ते मदीं कदाळ कळनासल्या तांणी कदाळ दाखोवंक ना दुसऱ्यांक ताणें तांची भुरगीं कर काडिल्यान दुबळ्यांक ताणें तांच्या भुरगीं कर काडिल्यान कितें दुबळे भुरगे कोणी जर दिसले जाल्यार ताका ताणें भरपूर हेल्प केला ते हांवें वायट आसतना पळयलां कुटुंबाचो फुडार दोगांयनी मेळून कुटुंबांत सर भाव भयणीक एक फुडार तांकां तेंचेर बरें कोण जायचे म्हळ्यार चिंता तांचे आसले आनी तांच्यात कितले जाल्यार तांणी तांच्या सहकार्यान तांणी भरपूर ते मुंदार सगळ्यांनी भाव भयणी सगळ्यांनी बरो फुडार बांदून दिलो पिडा आशिल्लो इतले वर्ष आसतना तांच्या जिवनांत पिडा शिडा सदांच आसली तरी ते पिडा शिडा सायडीन दवरून हांवें जियोवंक जाय म्हळ्यार उद्देशान देवाच्या कृपेन देवाची मजतीन तांच्या दोगांयनी संतोशान तांचें जिवन सोंपयलें हांव पयट केल्या टायमार हांवें तांचे ती एक गूण पळयलो प्रेस तर शुक्रार आनी शेनवार रजा आसतली शुक्रार शेनवार रजा आसतना तिंका त्या दोगां रामायणांतली तांकां शुक्रार शेनवार सांगत आनी कोणी इश्ट मंत्र फेरी केली जाय आसली उलोवंक जाय आसलें माय बाब वाटूंक जाय आसलो आनी हे ताका शुक्रार शेनवाराक फेरी तेरी इश्ट मंत्र येतली एकामेकाक मोग वांटली तदाळ तांणी दान धर्म संघ संस्थेची सेवा सुमार जाणांक कामां दिल्यान भुरग्यांचो हुस्को तांकां आसलो लास्टाक तांकां मरतना म्हणालो आमचे कडेन आश्रमाक तुमी म्हज्या नांवान कालेक दियात पूण आज तें ताका आमच्या तातूंतल्यान वडीचे मेसी अर्पण केलां आनी आतां ते सगळ्या लोकांक जेवण दिलां आणि हे संगीत आज केलेली सद्भाव नसताना संगीत गीत लोकांनी सरकारच्या राजाच्या कुवारान आब्रमाच्या उजव्या कुशीन हानपुड्याच्या सायडीन पदांत तांचो आत्मो सरस्वरा ओगळून आसा आनी तांच्या तावन इल्लो तो धाकटोसो इल्लो राकेश आसलो ताच्या तांतले सूख ताच्या इश्टा मात्रांनी सेरेंत कुटुंबांत कोणाक घडली जाल्यार की सूख ताका बसून व्हरा ताका माफ करा ताच्या म्हाका आनी ताणें मरतना सांगला हांवें सगळ्यांनी माफ केला आनी मरच्या टायमार ताणें ताच्या सगळ्या फ्रेंड्सांचो मस्त उगडास काडला हॉस्पिटलांत आसतना ताणें आमी संवसारान जेवन ताच्या फ्रेंड्सांचो ताणें उगडास काडला ताका लास्टाक सगळी माया मोगान जाय आसली आनी मरतना सगळी ताच्या सांगता जाय आसली पूण लास्ट कडेन तो ICU एडमीट जाल्यान ICU ताच्या सांगता कोणूच नासली तेच ताणें आत्मदेवाक समर्पण दिलो जितेक जावनी ताच्या जिवनांत तांच्या जिवनांत तांणी कश्ट मेळिल्ले जाल्यार संतोशान ते आपल्यात आखरेची घडयो तांच्यो वडयेक मरण आमकां कळयलें 15-20 दिसा पयले डॉक्टरान सांगलें खुद दिवन कित्याक त्या हॉस्पिटलांत वचून ताका हुशार नासलो डॉक्टराक कितें कोणाक सांगचें कळना ताणें डायरेक्ट पेशंट हाडून सांगलें तरी कितें 15 दीस केले धैर्यान आनी संतोशान देवाक समर्पण दिल्यात आनी आमी पळोवंक गेल्यार ते संतोशान आसली आनी म्हणजे दीस संवसारांत आख्खे जाले म्हणून आसली
जर तर एक मरण मनशाक एक मरण मुखार आसा म्हूण कळ्ळा जाल्यार मनशाचें जिवीत कशें जाता तें तुमकां कळटा आसा तरी तिणें संतोशान ते कश्ट संतोशान सोंसल्यात देवा कडेन कृपा मागल्यात आनी दोगांयनी मोरच्या टायमार संतोशपान तुमकां तांणी काण केला आनी बाकी मरण ती मोरल्यान दट्टूची अकरेची वडी लास्ट दिवसा तो उलोवन आसलो सुमारे 4-5 दीस तो उलोवन आसलो पूण आमी वचून दट्टू म्हणटा दोळे ओपन करतलो आमी आसा दट्टू हांगा आसा भायर आसा आयसीयून तुका हांगा तशी रावूंक जाय म्हणटना घुमट्या दितलो आनी म्हाका इश्ट आसा एकलो आयवन ताका आपूण सांगतालो ताचे कडेन वचून ताणें विशय शेअर केल्यात कश्टांची व्हिडिओ ताज्यो कश्ट हे केल्यात कितें जावन मोर्चे टायम लागता आनी सांगला हांव आनी फाटीं घरा वचून हांव वणियर सिनेचे म्हज्या बाबाच्या घराचे कितें आमी ताका सत्व विशय मागया म्हणजे ताणें येदोळचो सरकार बंद आसा म्हणजे बात केली ताणें सुचयल्या कश्टां ताणें जोडिल्ल्या विणातेन ताणें केल्या बरेपणान आमी ताका बरें मागोवन सत्व विशय मागया हांव उपकार करता दट्टूच्या अमरनाच्या दिसा हप्त्याच्या दिसा आनी आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदान कट्टिल्ल्या सर याजकान फादर सिपियन पिंटो फादर वालेरियन पिंटो फादर रुडाल्फ पिंटो आमचो तितलोच कुलशेर वाड्यात तितलोच फादर क्लिफर्ड एसियन फादर जोविन फादर लिओ एंड्रो डिसोजा फादर पॉल पिंटो फादर रायन पिंटो फादर चार्ल्स पिंटो फादर डफी आणि फादर पाक सिकरा हातूंत फादर संतोष आमच्या चडावात हेका दुखाच्या कार्याचो हातात जातालो ताची भलायकी बरी नासल्यावर तो ताका येवंक जावना ताणें ताची मागणी भेटयला तशेंच स्काउट पीपल्सचो फादर रुडाल आनी फादर पीपल्सचो तांणी तांच्या मागण्यान दट्टूचो आनी वडयेक ताच्या आत्म्याक मागयला तांकां सुमेस्तां आनी जर कोणी पात्रांचें नांव काडून सुख म्हणल्यार तांकां सुमेस्तां आमच्या काळजांतलो मुखेल कुटुंबाचे तर्फेन हांव तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा पांय करपाक खुबशें करचें बरें तांणी पांय ह्या 3 दिसांनी केलां होळीच्या दिसांनी केल्लें दट्टूच्या मरणाच्या दिसा हप्त्याच्या दिसा आरती बऱ्या तरेन तांणी पांय केला कुलचेकर सांत सुजे वाड्याची कुलकार जसवीन बाई आणि डॉक्टर भाऊ वाड्याकारा फिरगजकारा कावडू फिरगेची आमचे शेजारी वाड्याकारा आणि फिरगजकारा पालतानी फिरगेची फिरगजकारा कालवारगाडची वाड्याकारा देरेकरची कुलकार शीला डिसोजा डॉक्टर हॉस्पिटलांत आसतना आमकां एमर्जन्सी रक्ताची गरज पडली म्हज्या बहिणीक एक सुद्दां फोन कर सांगले त्या क्षणात तिणें रक्ताची विलावरी करून दिल्या दोन पटी गरज पडली दोन्ही पटी तिणें रक्ताची विलावरी करून दिल्या तिका आनी रागार दिल्या ग्लॅडसन आनी अजित बाबाकूय हांव काळ जाता उपकार करता तशेंच कुंभार आनी संतोश कालयल्या कापुजी पात्रांचो हांव हांगा विचार लागून तांचोय हांव उपकार करता हांव उपकार करता हाचे कडेन सुमार तुमकां सांगला कश्टांचो कश्ट लागशिलो मोगाचो मोग आमचो आयवण भाऊ राती 2 वरां जावं 3 वरां जावं 12 वरां जावं ताज्या घरात कश्ट आसात तरी ती दट्टून फोन केल्या क्षणांत तो धांवन येतलो दट्टू हॉस्पिटलाक व्हरून दट्टूची सेवा करून तो तांणी कदाळे सुमार कुवेट तांची तांची वळख आसली सुमार 25-30 वर्सांची वळख कदाळे ताणें नाम मिळेना आनी दट्टूची सेवा इल्लीशी राव म्हणटा तरी उलयतना इल्लेशी दुखता आमकां त्या संदर्भांत ताणें ताचो हात सोडूना कदाळे सदांच येवन दट्टूची सेवा कर दट्टूक आनी म्हाका दट्टूचो मोगाचो इश्ट
आज नुसरी ताणें आमकां सपोर्ट दिला, सहकार दिला आनी बरो आदार आमकां दिला. हांव उपकार मानता हॉस्पिटलांत ग्रेशन आनी मिरा गदाळे येवन ताची भलायकी विचारना आली, ताका आदार दिवन ताका हुस्को विचारना आली, ताका समजायन करना आली, बोल दिवन आली. तशेंच डॉक्टर जेमी मॅडम कल्पना तांणी दोगांय हेरेका सांगते कोणी आसल्याचं सामान त्या टायमार फोन नुसरी भरपूर तांणी सांगात दिला. हेरेका कष्टा काका वेळा तांणी आमकां भरपूर सांगात दिला. मध्ये हॉस्पिटलांत पयशे उणे पडटा तांणी रक्कम भरून दिल्यात. तांकां ह्यो काळ जाता देव बरोबर म्हणटा. तशेंच हांव उपकार मानता हॉस्पिटलांचो डॉक्टर प्रदीप आश्रफ सर डॉक्टरांचो नर्सांचो सर सिबंदीचो आनी सर्वांचो डॉक्टरच्या पयल्या पयशे सुमार 10 वर्सां जावन 10-12 वर्सां जावन आनी मुलीच्या सुमार 4-5 वर्सां जावन हांगा डॉक्टर सेवा दिल्या एकाच हॉस्पिटलांत. त्या हॉस्पिटलाचो इंडियन हॉस्पिटलाचो हांव सर्वांचो उपकार मानता. हॉस्पिटला विजीट दिल्या सर्वांचो मागणी गरजार करण्याच्या खातीर बरें मागल्या सर्वांचो. देश विदेशांतून दुसऱ्या खुदी मरणाच्या दिसा रीत पुरीस फोन कर ताचे हुस्को ताचे बंद काड ताचे पगार काड ताका भेट दिल्या सर्वांचो. ताचे ती मोग दाखयल्यार ताचे ताका आनी भेट मेळटले. ह्यो ते भेट ताणें काडून शेळलो तो तातूंत पयली जालेत ती मोशी आमची आसा ती 2 दिसां तीन ते फोन करताले आनी तो भले धाडटो आसलो मुंबयचो. ती गदाळे 2-3 दिसां ते फोन करता ती भलायकी कशी हांव विचारताली. हांवें डॉक्टर सांगतना तांणी म्हाका विचारलें न्ही म्हाका उलोवंक जायना न्ही म्हणटालो. तांचो सगळ्यांचो आनी मोशीच्या भुरग्यांचो पॅट्रीक आनी फॅमिली, इनोशा फॅमिली, जोविटा फॅमिली, पॅट्रिशियन फॅमिली, जेनियन फॅमिली, अमेरिकन आसल्या बापू अल्फोन्स सन्याम बापूचो हांव काल जावन उपकार मानता. कॅनरा कम्युनिकेशन ह्या कोणीच्या धाकटूच्या मरणाच्या दिसा आनी आयच्या दिसा ब्युटिफूल विजिबिलिटी, गुड क्वालिटी कॅनरा कम्युनिकेशन आनी डिवान वर्ल्डाचेर वीज प्रसारण करून तांणी तांचो भरपूर सहकार दिला. आनी हे हाडात ते सांबाळना आतांचो फादर अनिल फर्नांडीस आनी ताच्या सांगाच्यान आनी सगळ्या कॅनरा कम्युनिकेशनाक हांव आभारी जावन आसा. आयच्या जेवणाची विलावरी केल्या विन्सी कॅटरिंग वालेन्सिया तो आमचो कुटुंबाचो सोदो म्हणल्यार हेरे आमी ताकाच दिवचे. हेरे ताणें सुदर्शन वेला आमकां आदार दिला ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफर केल्या ऑर्चिड स्टुडिओ वालेन्सिया इकडची स्टाफ आमच्या खुबशे कॉर्डिनेटरची ऑफिस स्टाफाची आनी कोणाची तरी नांव सुटलो तर तांणी ह्या हांव आतां फुडाच काडलेले येवकार फुडाक सांगता आसाम जितून आनी सुमेश तांणी केल्ल्या सहकाराक आदाराक धाकटू आनी कोणी आत्मा मागल्या तुमकां सर्वांक तुम्ही सर्वांनी तुमचें काम सोडून आज हांगासर येवन धाकटूच्या नेवणीची आत्मा मागला ताच्या मोगान तुमी एकवट जाल्या. तुमकां सुमेश तांक आमच्या कुटुंबाच्या तुकेच तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी मानता. दुखेश कुटुंबातर्फे कोणाची तरी आसतना सर्वांचो उपकार आवडला आणि तुकाय आम्ही देव बरें करूं म्हणटा. आणि जेवणाची व्यवस्था पायल्यान थंयसर आसा केल्या थंयसर सर्वांनी आमी जेवण स्विकार करचे. रांदोळेच्या जेवणाची व्यवस्था थंयसर केल्या. कोणाची जर रांदोळेची आसा तर थंयसर रांदोळेच्या जेवणाच्या काउंटराचेर ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
in green.